आज आम्ही दिल्ली इंदिरा भवनान राहुल गांधी आणि आमचे जननायक अपोजिशन लोकसभा लीडर राहुल गांधीजी त्यांच्यानी आज आमचे डिस्ट्रिक्ट आणि स्टेट चेअरमॅनाक एक संबोधित केले आणि त्यांच्यानी स्पेशल OBCचे कन्व्हेन्शन टाईप ठेवलेले आणि ज्या ज्या जाग्याचे रिलॅक्शन्स आहात त्या डिस्ट्रिक्टाचे चेअरमॅन आणि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक आपयले आणि त्यांच्यानी ते कन्व्हेन्शन केले आणि तेतून त्यांनी संबोधित केले आणि त्यांच्यानी सगळ्यांक सांगलेलं की आयज OBC आसा ती मोर दॅन 50% आसा. त्यांनी ऑलमोस्ट सांगलेलं की OBC सपोज ST SC मायनॉरिटी ते जाल्यार बिकम 90%. म्हणजे 90% लोक आसा ते आयज तांकां जे कितें मेळोंक जाय म्हणजे जी तेजी कशी आसली ती जितकी ज्यादा भागीदारी उसकी ज्यादा तांकां चान्स पडोंक जाय म्हणजे असे त्याचे विचार असले आणि त्याचेर त्यांनी ते संबोधित करताना सांगलेले की आमच्या आपले पुढचे आताचे कितें आसतले ते सगळे OBC खातीर आसतले आणि त्यांनी मागीर ते एक्झाम्पल कशें करून दाखयलें की आयज अदानी आसा, अंबानी आसा आणि जे ज्युडिशियरीन आसा आणि जे कॉर्पोरेट बॉडीज आसा गव्हर्मेंटाचे मागीर ते कमिशन इलेक्शन कमिशन जावनी आणि बाकीचे कॉर्पोरेट आहा तितून तो म्हणटा आमचे OBCचे ST SC समाजाच्या लोकांक कांय मेळना तांकां म्हणटा तो चान्सच पडना आणि अशें कशें जावंक शकता म्हणटा जे सपोज हिंदुस्ताना सगळ्यांचे मेळून आसा जाल्यार हिंदुस्तान चलयतलो जाल्यार सगळ्यांक संभावना सगळ्यांक इन्क्लुजीव आसपा जाय. ते मागीर गव्हर्मेंट चलो मागीर आसली मागीर ते हितून पॉलिटिकल आसली मागीर ते सोशल आसली जाल्यार तो कितें म्हणटा ते सोशल इकॉनॉमिकल हितून सगळ्या हितून इवन शैक्षणीक क्षेत्रांत जावन एड्युकेशन आनी पॉलिटिकल लेवलाचेर तांकां तितलें रिप्रेझेंटेशन मेळोंक जाय. म्हणजे सगळे जर वांगडा रावले जाल्यार देश बरो चलोवंक शकता. जाल्यार देश बरो चलता जाल्यार आपूण म्हणटा ते OBCचे जितले लोक आसा 90% लोक आहा तांकांय तितून इन्क्लुजन करपाचें का तांकां मागीर गव्हर्मेंटान दिवपा जाय तांकां कॉर्पोरेटान दिवपा जाय तांकां इंडस्ट्रीज करूंक जाय आनी तशेंच जाल्यार देश फुडें सरोंक शकता. जाल्यार तेंच्यांनी एक आव्हान केलां आमकां की तुमी जे आतां तेणी पार्लमेंटान आवाज करून जेन्ना मोदीन सांगलेलें की तो कास्ट सेन्सस करूंक सोदनासलो आनी तेंच्यांनी एक एफिडेवीट फायल केल्ली कोर्टान की सेन्सस जावंक जायना पूण राहुल गांधीन तेजे इशू घेतले आनी तेणी सांगलें की आपूण हो मुद्दो उडयतलो आनी कास्ट सेन्सस करूंक लायतलो आनी ते कास्ट सेन्सस आतां ऑगस्टाकूच कितें रिलीज जालें लिस्ट पूण तितून एक वायट गोश्ट जाल्या की तितून तेंच्यांनी OBCक अशें म्हणोंक ना ST SC आनी कास्ट म्हटल्यार पूण OBCचे लोकांक हे लोक इन्क्लूज करूंक शकना कित्याक ते जाणा OBCची सपोज संख्या चड जाली जाल्यार तेंची भागीदारी वाडटली आनी तेंचे जे डिमांड वाडटले आनी ते तांकां कंट्रोल करूंक पावचे ना म्हणून तेचेर एक अधिवेशन आनी तेचेर एक आमी आंदोलन करपाचें ऑल ओवर इंडियाक की जे भुरगे जे आयज निटा खातीर तेंचो इश्यू जाला पेपर लिकाचेर जे आंदोलन केलां त्या भुरग्यांनी ह्या गव्हर्मेंटाक हालयल्लो आसा तें आंदोलन OBC करीत जाल्यार हे खंयच्या खंय ना जातलें म्हणून तें आंदोलन आमी करपाचें आहा की OBCचे सर्वे जावंक जाय आनी तेतून तेंचे कास्ट OBCचे जे जितले तितले लोक आहा तेंचो कास्ट सर्वे जावन सब सर्वे जावंक जाय. जशें तुमी पळयलां आसतलें की तेलंगणा आनी कर्नाटकान कास्ट सर्वे केले आनी तेच्या नंतर ते जो बॅरियर आसलो तो 50% तेच्या वयर गेले म्हणजे OBC इज क्रॉसींग मोर दॅन 65% आमच्या गोंयान 2011चे तेचेर धरता म्हणून आमी 27% आनी ती बी सारके करूंक नासली पूण आतां जर लेटस्ट सर्वे आमी ट्रिपल टेस्टूय मागता आणि त्या कोर्टाच्या हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा अनुसार ट्रिपल टेस्ट करताना ते लेटस्ट सर्वे करूंक जाय ती करीत जाल्यार आमी मोर दॅन 60% जातले आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमच्या चडशे लोकांक दिवचे पडटले तांकां ते त्रास जातले ते तांकां करूंक सोदना. म्हाज्या वांगडा आमचो सावथाचो एंथनी ब्रागांझा आणि आमचो नॉर्थाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचो गोयेकर आसा जाल्यार तेंच्यांनी आयज ह्या कन्व्हेन्शनान अटेंड केलें आनी तेंच्यांनी एक मागता की तेंचे एक जो एक्सपिरियन्स एक तेंच्यांनी बी शेअर करचें. हांव मोगेंबो तुमकां खबर आसतली हांव जिल्ला अध्यक्ष OBC सेलाचो काँग्रेस प्रदेशाचो जाल्लो आनी तितूनच्यान एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की एक अधिवेशन जालें हांगर आनी त्या अधिवेशनाक राहुल गांधीजी आहा तेणी संबोधीत केल्लें आमकां आनी ते अधिवेशन आसलें अपलिफ्टमेंट ऑफ द OBC सेक्टर एंड एम्पावरमेंट ऑफ द OBC सेक्टर. ही गोष्टी आयज ज्यो अन्याय आमचेर OBC सेक्टराचेर जाता त्या अन्याया विरुद्ध ही सभा आसली. जर आमचो सरकार गोंयान काँग्रेस पक्ष सरकार जातलो जाल्यार आमी खंय तरी आयज जो समाज आहा इतर मागासवर्गीय समाज म्हणटा ते
त्या समाजाच्या भवितव्याक लागून आमी झगडटले, न्याय दिवपाक लागून झगडटले आणि न्याय दितना आमी बाकीचे जे गोंयकार आहा, बाकीचे जे समाज आहात त्यांचेरूय खंय अन्याय करपाक दिवचे ना. ताका लागून जी आमी पळय आयज एटेंड केला अधिवेशन, तितून आमकां खुबशी नॉलेजूय मेवळी आणि आमी काँग्रेस पक्षाक जे तृणी आहा कित्याक तेंच्यांनी हे आमकां स्टडी टुराक धाडले म्हणून. थँक्यू. I'm Noben Zetki, as well as president of South District Congress. आज आम्ही एक अटेंड केली कन्व्हेन्शन आणि जो राहुल गांधीजी त्यांनी एक हे दिले. सो आमकां बी कळ्ळें की आमचे जे ओबीसी कास्ट आहा, ओबीसीचे जे कास्ट आहा तेंच्या जायते आनी लायक लोअर कास्ट आहे तांकां एक अपलिफ्टमेंट मेळपा जाय. सो आमगेल्या चेअरमॅनान ऑलरेडी सांगिलां की सर्टन वस्तू जाल्यो. सो एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एक कन्व्हेन्शन हांवें. सो हांव आमकां एक काँग्रेस पार्टी थँक्यू म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.